ह्या प्रोटेस्टाचो जो इमिजिएट आउटकम येयल्लो आहा तो म्हटल्यार सीएम आता रामा काणकोणकाराक मेळपाक जीएमसीन गेल्लो आहा. तो एक इमिजिएट रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आहा. बाकीचे जे आमी डिमांड्स घातला तेका टायम लागतलो. सो हो आयचो स्टेटस एसपीक विचारले. एसपी म्हणपाक लागलो आपूण आयज हांगासर बिजी आहा, सो आपल्याक इन्व्हेस्टिगेट करपाक टायम मेळोंक ना. सो तेणी टायम मागून घेतला. एज एंड वेन आफ्टर एवरी 24 hours केसीचेर कितें अपडेट जाता तो मिडिया थ्रू आमकां पावोवचो म्हणून एक डिमांड घातलेलो आहा. सो आमकां एक्सपेक्टेडली होपफुली प्रत्येक दिसा अपडेट मेळटलो ह्या केसी बद्दल. सो दिस इज अबाउट द केस. सेकंडली सगळे गोंयकार स्पेशली लिडर ऑफ ऑपोजिशन 7 आमदार ऑपोजिशनाचे हांगासर पावले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इरिस्पेक्टिव्ह पार्टी खंयच्या पार्टीचे इवन थोडे बीजेपीचे आमकां मेळ्ळे आता. सगळे जाण येयले देव बरें करूं आनी अशेंच एकवट रावचे पडटले. पार्टी एफिलिएशन पळयनासतना कित्याक पयले आमी गोंयकार, गोंय राखपाचो आमचो पयलो उद्देश. तशेंच ह्या प्रोटेस्टाक लागून खुबशे जाणांक आयज त्रास जाले. स्कूल सुटच्या टायमार मेन हायवेचेर प्रोटेस्ट जालो. तांकां सगळ्यांक आमी सॉरी म्हणटा. मातशे त्रास काडचे कित्याक हे जे आमी करता ते फुडाराक तुमच्या भुरग्यां वांगडा अशें जावपाक जायना म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर्स हे समजोन घेवचे. देव बरें करूं.